ड्युअल सिटीजनशिपीक लागून नावेली आनी वेळीची 3,500 नावां मतदार लिस्टांतल्यान वतात. थंयच्या आमदारांचेर कलकल आयला. हाचो इलेक्शनाचेर मोठो परिणाम जातलो. मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी रक्षा मंत्री पर्रीकाराकडे उलोवन ह्या लोकांक मतदानाचो हक्क दिवंक यत्न करतले म्हणून आमदार मंत्री आवेर्तान आनी बेंजामीन उलयला. सिटीजनशीप गेल्यार तांचे हांगासरले सगळे अधिकार वतात. फाटल्या दिसांनी बिफोर असेंब्ली टायमार सीएम बरें बसलोले आमी रिगार्डिंग द सेम इश्यू म्हणजे गोंयकारांक वोटींग रायट दिच म्हूण. सो नाव आमकां पत्ते आमी सगळे बसून सीएमाको प्रपोजल पतोवन वी विल सी दॅट गो अँड गेट अ रायट टू वोट. प्रोसिजर प्रमाणे ते कॅन्सल केलें. आतां आमचे जायत भुरगे आनी जाणटे पासून गेलो आसा पोर्चुगेज पासपोर्ट करून आनी आतां ब्रेक्सीट येवन ते मातशे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. आतां इफेक्ट हो आमकां जाता. आमगे लोक भरपूर भायर गेले, आमगे वोटर्स कमी जाले. आमगे म्हणून आख्खे गोंयचे 27,000 म्हणून जाले. मायग्रंट्स भरपूर येयलो आसा गोंयांत. इलेक्शनाक भरपूर इफेक्ट जावपाक शकता सगळ्यांकूच. आमी रिक्वेस्ट केलो आमगे आरेमा जेन्ना पर्रीकर रक्षा मंत्री जाता तेन्ना सी ड्युअल सिटीजनशीप दिवची आनी रायट्सूय दिवची म्हणून आमगे गोवन्सांक. ते कितें जाता कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे ते जायना अशें म्हणटा ते. आतां एक्चुअल पोजिशन कितें जाता कोण एकदा पयर पासून ते एक लोया मैदानात मिटींग घेतली कोणें पोर्चुगेज रायट्स पळयाचेर करपाक गोवन्स सायड आहा पोर्चुगेज पासपोर्ट उरलेला. सो म्हाका दिसता ते कॉन्स्टिट्यूशनाची बसना तेन्ना गेले. केंद्रान कायदो करून लोकांचो हक्क तांकां दिवचो म्हूण वेळीचो आमदार बेंजामीन म्हणटा. आतां गव्हर्मेंटान काळजी घेवपाक जाय कित्याक आमगे रायट्स दवरपाक. कित्याक आमगे भुरगे जाणटे गेले पळय ते फकत पोटा लागून गेल्ले आसाय. कित्याक हिंग सर्वीस मेळना म्हणून गेले ते. हिंग सर्वीस मेळ्ळें जाल्यार वचनासले. बरी सर्वीस मेळ्ळें जाल्यार लेजिस्लेशन पास करून सेंट्रलाक म्हाका सुद्दां रायट्स दवरपाक इनिशिएटीव घेवपाक जाय गव्हर्मेंटान, सेंट्रल गव्हर्मेंट. ना कॅन्सील जाले तें सांगता पूण म्हाका म्हणून इफेक्ट सगळ्यांक जातलो. म्हगेले 3.5 जाले, नावेली तशें 3.5 आसाय, बाणाले तशें. आमगे 7 सीटी मेजॉरिटी आसाय. सो आमकां इफेक्ट चड जातलो तो. ऑलरेडी आरेमा सांगलें आमी सीएमा कडेन डिस्कस केलें तें. प्रत्येक म्हणल्यार प्रोविजन ना तें दवरपाक. सो सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक लेजिस्लेशन पास करून दवरपाक जाता नाल्यार ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. ऑल ब्रँड प्रमोशनान तोपी घाल्ले लोक आयजीपी सुनील गर्गाक मेळ्ळे. पुलिसांच्या बेजबाबदारपणाक लागूनच फ्रॉड करपी पळ्ळे म्हणून लोक बोवाळ मारता. पुलीस खंय प्रमोटरांक सोदतात. चौकशी जाल्ल्या. गोंयकारांक 13 कोटीची तोपी पडल्या. एप्रिलांत फ्रॉडाची म्हायती मेळून सुद्धा दुर्लक्ष केलें म्हणून पीएसआय लक्षी आमोणकाराक पुलिशेन सेन्श्युअर इश्यू केला. लक्षीचेर 6 म्हयने सेन्श्युअर आसतलो. आम्ही आतां आयिल्ले पुलीस स्टेशनार गेल्ले, आयजीपीक मेळ्ळे सुनील गर्गाक आनी ते इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां रिगार्डींग दॅट ऑल ब्रँड प्रमोशन पळय कंपनी आशिल्ली. इतल्या लोकांक ताणें कोट्यांनी हिंगा स्कॅम करून आमच्या सगळ्या भावांक फोटोईन ते पावलेले आहा. लास्ट 1 इयर ती कंपनी हिंगा चलतली. तर आमी विचारलें खंय पावला ते. सकाळीं आमचे भुरगे आयिल्ले, सगळे आयिल्ले PI वांगणकराक मेळपाक, पूण ते आमकां एंट्री दिवंक ना. मागीर सुनील गर्गान ऑफकोर्स अपॉलॉजी मागली आनी ताणें आमकां सांगलां की फूल स्केल तें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा म्हणून. एक टीम धाडलेले आहा ताणें औरंगाबादाक अशें आमकां त्यांनी सांगलां. सकाळीं आमकां सांगलेलें UPक धाडलेलें आतां महाराष्ट्र औरंगाबादान आमकां ताणें सांगलेलें आहा. दुसरी गजाल आमी सुनील गर्गाक विचारलें एक 4-5 म्हयने फाटीं कोणें आमच्या भुरग्यान एक लेटर बरयल्लें CBI ओके ईमेल धाडलेलें. एक ईमेल धाडलेलें CBI बाबा सायबर क्रायमाक की तुमचे अशें एक कंपनी आहा आनी आमकां दिसता स्कॅम कंपनी म्हणून ती. नो एक्शन वॉज टेकन. त्या टायमार एक्शन कांय घेवंक ना. आनी जर तर त्या टायमार एक्शन घेतलेले तर इतल्याक ते पावचे नासले आनी ते पळय कंपनी चलयताले ते सगळे डायरेक्टर ते सांपडटा आशिल्ले. तर त्या बाबतींत ताणें कितें सांगलें आमकां की ते तो पळय कॉन्स्टेबल आसलो तो पळय ऑफिसर आशिल्लो ताका ताणें सस्पेंड केल्ले आसा. लक्षी आमोणकार ताका सस्पेंड केल्ले आहा म्हणून. पूण आमकां ते पेपरारूय येवंक ना आनी आमकां खबरूय ना तो खरें सस्पेंड जाला की जावंक ना. की हे सगळे चोर पळय आहा ते 3 जाण की 4 जाण आहा तांकां धरपाचे आनी तांकां आमच्या कोलवाले जेलान भितर उडोवपाचे. तर पयलीं हे अरावंड 1 इयर्स बॅक ही कंपनी चालू जाली पणजे आनी मेन सिटीन. आनी ना म्हूण पुलिसांनी तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना म्हणून कोणें ना. परमिशन खंय दिलेलें हांवूय नको.
जेन्ना ती कंपनी पावली म्हणून पावले ते सेकंड डे आमी पुलिसांक मेळोंक येयले आनी कंप्लेंट दिवपाक गेले आनी पुलिसान दिसा आमची कंप्लेंट घेवंक ना एज अ फॉर्मल कंप्लेंट घेवंक ना तेंच्यांनी एज अ रिटर्न बेश्टे मागले ओके ओके म्हणून म्हळ्यार आयज पासून तेंच्यांनी आमचे फॉर्मल कंप्लेंट म्हणजे पुलीस स्टेशनान घेवंक ना तर ते ईओसीन आमचे कंप्लेंट घेतले आनी ते म्हणाले आमी तुमची केस इन्व्हेस्टिगेशन करता जर तर तेंच्यांनी सेम डे तर सोदलेले म्हाजे दिसपान दिसता ते आयज आमकां मेळपाचे आसले हितून जवळ 3000 लोक आसा 3000 लोकांनी इन्व्हेस्टमेंट केल्लो आसा इतले सगळे लोक हांगा येवपाक सोदना आमी थोडेच लोक येता सदांच येत आसा पीएसआय लक्षी आमोणकरा आड गोय पुलिसेन सेन्शर इश्यू केला 6 म्हयन्या खातीर ताचेर सेन्शर आसतलो एका जागरूक मनशान ताका एप्रिलांत फ्रॉडाची म्हायती दिल्ली ताचेर ताणें कांयच केलें ना 3 म्हयन्या उपरांत ऑल ब्रँडाचे फ्रॉड एक्सपोज जाले पीएसआय लक्षीन दुर्लक्ष केले म्हूण आरोप स्टुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी चेतन गवस रक्षामंत्री जालो म्हणून मनोहर पर्रीकारान शिमेर वचून रावंक जाय असो ना अशें म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकाराक डिफेंड केलो पर्रीकार येवन वचून गोंयांतूच आसता ताच्या डिफेन्साचेर लक्ष ना लोकल राजकारणा परस ताणें देशाच्या डिफेन्साचेर लक्ष दिवचें म्हूण काँग्रेसीन तमणो मारिल्लो ताका पार्सेकारान जाप दिल्या घेवया एक ब्रेक